उत्तर ते दक्षिण गोंय साबार कडेन ग्रामसभा जाल्यो. थळाव्यांच्यो कितल्योशोच कागाळी प्रश्न मागण्यो ह्या बसके वरवीं मुखार आयल्यो. चिंबला कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्यांनी विरोध उक्तायलो. सगळे लादयो ज्यो आसा पळय काय सगळ्यो अश्यो स्लॅंटिंग जाल्ले आसा आनी हे पडला ते लादयो लायल्यो सारक्यो ना तो जाय बाकी करता मरे गेल्या फावटीची सगळो आयडी स्वता व्हरोन दाखयला दाखयला तुमचो लेटर तिंका पावलो. पिक्चरान कोण येता एमएलए येता नाल्यार मिनिस्टर येता आनी डबल इंजीन गव्हर्नमेंट मुस्लीम म्हण आमचो भंडारी समाज म्हण आमचे कितें सगळे बामण म्हण आमचे सगळे आज हितून ग्रामसभेन उपस्थित जातले. सगळ्यांनी एक मुखान हें केल्लें आसा, ठराव घेतलेलो आसा तो आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. गेल्या 4 दिसां पयलीं बाब रोहन खंवट्यान हांगासर जे व्हडले स्टेटमेंट केलो असेंब्लीन की सगळेच आमचे हें आसा तयारी जाल्ली आसा आनी आमी बेगीनूच हांगासर युनिटी मॉलाचें काम सुरू करतले म्हणून. तर हांव सगळ्या आमच्या समस्त गोंयकारांक हें सांगूंक सोदतां की ही प्लेस जी आसा चिंबला हेजेर कदंबा पठाराचेर तळ्याची जी जागा आसा हो प्रोजेक्ट हांगासर हाडपा सारकी ना. कारण तर ह्या हेजेर पठाराचेर तें खडप जरी दिसलें जाल्यार अशें टेस्टिंग केल्या नंतर अशें कळयलें आसा थंय नोव्हेंबर म्हयन्यान 6 मिटराचेर उदक मेळटलें. चिंचणीचे ग्रामसभेंत लायटीच्या इशूंचेर टेनंट व्हेरिफिकेशनाचेर चर्चा जाली. I request, okay, the concerned authorities, once the form is given, okay, so that they can find out from their counterpart about the history of this particular person in that tenant verification form, and immediately they can give it to the landlord whether they can accommodate these people or not. There are migrants who are getting the fruit, this thing, stalls and everything. Goans are like, we don't have no respect, no value. To Sarpanch also, that we will help and we are there also to help them so that we can put everything in place. आनी ताका आमी सांगलोलें बाबा आमकां हिंगा पावर फेलियर जाताय आनी तेजेर तो आमची पयलीं सद्या हिंगा स्टाफ शॉर्टेज आहा एट नायट, मोस्टली एट नायट 4 जाण स्टाफ आहाय, तुमी स्टाफ इन्क्रीज करूय म्हणलें. सारजोराच्या ग्रामसभेंतूय थळाव्यांचे साबार इशू मुखार आयले. सो आमी इन्क्रीज हावस टॅक्स इन्क्रीज कित्याक केला आमची पुआ आसा रेजोल्युशन घेवन आमी पास केल्ले कितें तरी आमकां रेवेन्यू एक्सचेंज येवपा लागून. एक आमचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक येयल्लो सो लायट फ्रॅक्चर जाता म्हण लायट फ्लक्च्युएशन सो ते आमी एक आमी लेटर केल्ली आहा. रायट चडशे प्रपोजल येयले ते आमचे डेव्हलपमेंटाचे वयर येयल्यात आनी आमकां बरे जबाब दिल्यात. वी आर नॉट आस्किंग देम टू एक्झिक्यूट इट, वी आर जस्ट आस्किंग देम टू do the developments and the proposal for the concerned department so that the concerned department will execute the work. जाल्यार हळदणचे ग्रामसभेंत फुटसाल ग्राउंडा विशीं चर्चा जाली. आमदार काल्लोसूय सभेक हाजीर आशिल्लो. That the matches will not go beyond 10 o'clock. Is that taken for granted? Yes. 100% assurance. Yes. Call me, I will shut it down if at all it's going. But that's Understood. Students will be given priority from the Algona school for the coaching. That vacant area, which is the pure futsal ground, please can make a provision over there. Playing on the ground, using the ground, walking track, all will be free. he will make all efforts to see that the ground is handled and everything will be in writing. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.